शुक्रारा 23 सप्टेंबराक निलेश कुडाळकर हांच्या कोंकणी कवितेच्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो पर्वरीच्या विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयांत जालो। कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष अरुण साखरदांडे हजर आशिल्ले। जाल्यार डॉ भूषण भावे हांच्यांनी ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयडियाज खूप असतात। आमच्या परस आम्ही आता 50शीत पावले। आमच्या परस यंग जनरेशनकडे खूप आयडियाज असतात, पण ते तांकां संधी दिवपाक जाय कॉलेजींत। हांगा जी भुरगीं बसल्यात मागता की फक्त सर्जरी वांटो घेवप, कार्यक्रमाक येवन हांगा बसप, इतलेंच करिनासतना अशा तरेन तुमी आपल्यो कल्पना, आपल्यो आयडियाज ह्यो कॉलेजीच्या हाका दियात। तें खरें शिक्षण। ताकाच म्हणटात एज्युकेटेडनेस। ते एज्युकेटेडनेस आमचे मदीं जें आसा की आमी शिकतात तें उपयोजीत करप, आमी जे कितें शिकल्यात तें राबोवप, ताचो उपयोग करप समाजा खातीर, साहित्या खातीर, वेगवेगळ्या क्षेत्रा खातीर, त्या त्या क्षेत्रांत आपलें प्राविण्य आसा हें आमी सगळ्यांनी करचें। ताचे खातीर इनिशिएटीव देख सगळ्यांनी घेवची। हेच पुस्तक त्या मनशाचें आसा ताका आमी तें पुस्तक प्रकाशन करपाक मदत करता पयशांची। 100% न्हय, 75%। पूण ताचेर पुस्तक प्रकाशीत जावंक पावता आनी आज तें पुस्तक प्रकाशीत जालां ते प्रेम कवितेचेर। ताणें देशान आपल्यो प्रेम कविता भितर घाल्या। पूण हांवें म्हणलें कितें की प्रेम कविता म्हाका कितें दिसता केन्ना केन्ना सुद्दां प्रत्येक कवितेचो रंग आसतलो न्ही। तुमी केन्ना येवचे ना नको, प्रत्येक कविता वाचली की तुजो एक रंग हातूंत जाय तरी। पूण प्रेम कविता ही गुलाबी रंगाची आसता अशें म्हाका दिसता। पूण हांव गुलाबी पुष्कळ घालना। आपल्या बरोवपांतल्यान लोकां मुखार व्यक्त जावंक शकली ना तरी ती आपल्या बरोवपांतल्यान लोकां मुखार व्यक्त जावंक लागता आनी ताचें मन हलकें जाता। मनाक एक समाधान मेळटा। हांवें म्हज्या जिणेंत जो कितें बरो वायट अनुभव घेतलो तो हांवें कवितेच्या रुपांतल्यान व्यक्त करपाचो यत्न केलो। जे वैयक्तीक आनी समाजीक विशय हांवें उक्तेपणान लोकां मुखार म्हज्या इश्टां मुखार मांडूंक शकलो ना ते हांवें कवितेच्या रुपान मांडपाचो यत्न केलो। मोगाट मेळिल्लो विरह, इश्टागतीक जाल्ली तुटाटून, समाजा कडल्यान मेळिल्ली बरी वायट वागणूक, सैम अशा विशयांचेर हांवें कविता बरोवपाचो यत्न केलो। म्हज्या ह्या बरोवपाच्या प्रवासांत एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली ती म्हणल्यार साहित्य रचतलो जाल्यार वाचन आनी समाजांत घडपी घडामोडी कडेन बारीकसाणेन पळोवप भोव गरजेचें आसता। कारण तातूंतल्यान बरोवपा खातीर स्फूर्त मेळटा, समाजा कडेन पळोवपाचो मनशाचो दृश्टिकोन बदलता, त्या भायर बरोवपा खातीर नवे विशय मेळटा। वाचनाच्या बाबतींत हांव कमी पडिल्ल्यान भोवतेक म्हज्यो कवितेक कांय त्रुटी आसतल्यो, पूण त्यो हांव म्हज्या ह्या बरोवपाच्या प्रवासांतल्यान भरून काडपाचो यत्न करतलों। गोवा कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष श्री अरुण साखरदांडे हाणें आमचो आपोवणो स्विकारलो म्हूण हांव ताचे उपकार आदरता। तशेंच विद्या प्रबोधिनीचो प्राचार्य डॉ भूषण भावे सर हाणें आपल्या महाविद्यालयांत आयची ही कार्यावळ घडोवन हाडपाक परवानगी दिली, त्या खातीर हांव ताचे आनी महाविद्यालयाच्या वेवस्थापनाचे उपकार आदरता। तशेंच कोंकणी विभाग मुखेल दर्शन कांदोळकर हाचे हांव उपकार आदरता।